चीफ रिपोर्टर लौकिक शेलकार जॉईन जाता म्हाका. आनी सकाळी जीएमसी न्यूज जाल्ल्यान अपडेट आसा, मुख्यमंत्र्याची म्हापसा गेल्लो ती अपडेट आसा. लौकिक, प्लीज टेल अस. ओके प्रमोद, वन बाय वन वयता. फर्स्ट मॉर्टेलिटी बुलेटिन येयला 31 डेथ्स आयजूर रिपोर्ट जाले कोविड डेथ्स. तितले 18 जीएमसीन, 12 साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक नॉर्थ गोवा प्रायव्हेट हॉस्पिटल. ह्या जे 31 डेथ जाले तितूंतले 4 जाणांनी फर्स्ट डोस घेतलेलो वॅक्सिनेशनाचो, कोविड वॅक्सिनेशनाचो. 2 डोस घेतलेले कोविडना, दोन्ही कंप्लीट केले. दुसरे ह्या 31 डेथांतले 4 जाण आहा ते विदीन 24 अवर्स हॉस्पिटलायज जाल्ले. पॉझिटिव्हिटीचे फक्त कितले पॉझिटिव्ह केसी आहा तितलेच डिटेल्स आतां पर्यंत दिल्यात. 1209 1209 अश्यो पॉझिटिव्ह केसी आनी आयचो पॉझिटिव्हिटी रेट आहा 31%. अश्यो केसी प्रमोद हे आमचे टेस्टिंगू रेट देंवला 3-4 हजाराच्या मदीं टेस्टिंग रेट पावला आनी पर्संटेजूय तितून मातशें येता घेता. फाटल्या दिसांनी 6,000-7,000 ज्यो एवरेज डेली टेस्टिंग आसले त्यो आतां रेट देंवला. दुसरी गजाल जीएमसींतली सांगता. जीएमसीन सकाळी इश्यू जालो तो 115 वार्डान. थंय हरशीं नॉर्मली दोतोर चेकअप करतना थंय चड व्हडलें रिस्ट्रिक्शन आसना. आयज अचानक दोतोर चेकअप करपा आयले म्हणल्यार सगळे रिलेटिव्हांक भायर घातले आनी दार भितरल्यान बंद केलें. आनी 3 वरां सुमार सगळे रिलेटिव्हांक भायर दवरले. तिंका जो 11च्या टायमाक जाय 11:30च्या टायमाक सूप येता पेशंटाक, तो सुद्दां दारा भायर आसलो तो सुद्दां तो भितर दिवनासलो. अशें अचानक हें जाल्ल्यान जे पेशंटांकडे रिलेटिव्स आसता तेजे ते आबूज जाले आनी ते 3 वरां जाले उपरांत ते पॅनीक जावन ते बोळा करपाक लागले. थंय मागीर आमचे हे रिपोर्टर गेले थंय. थंयचो इश्यू आमी कव्हर केला. इश्यू इतलो आसलो सगळे उपरांत सगळे विचारले उपरांत कळटा की दोतोर भितर आसले म्हणून रिलेटिव्हां भायर घातले आनी तिंका कितें तरी कम्युनिकेशन प्रॉब्लेम जाला आसतलो. सेक्युरिटीनू मातशी हे केली, रिपोर्टरांक काडोवपाक लागले ते कव्हर करतना. बट सगळ्या उपरांत एकूच हें कळटा की दोतोर येयल्ले म्हणून हें केलें. अशें पयलीं जावनासलें म्हणून एक वेळ कन्फ्यूज जाले आसतले. आनी जो तिंका रेग्युलर सूप बी येता 11-11:30च्या टायमार तोवूय तिंका भितर दिलो ना. एक्झॅक्टली दोतोरान म्हणजे दोतोर येयल्या उपरांत आयजूच फर्स्ट टायम अशें दाराक लॉक बी करून कित्याक दवरले तेजे डिटेल्स आमकां अजून पर्यंत कळना. तिसरे प्रमोद, सीएमाची अपडेट. सीएम आयज सकाळी भायर सरले तेन्ना पयलीं तेंच्यांनी बिचोले कव्हर केले. दिवचल वचून तेंच्यांनी थंयचे आमदार पाटणेकरा बरोबर थंयचो रिव्ह्यू घेतलो की सायक्लोना लागून कितें कितें इफेक्ट आहा तेजो. तो तेन्ना तेंच्यांनी थिवी 1-2 सायट विजीट केल्यो. मागीर ते म्हापसा येयले. म्हापसा डेप्युटी कलेक्टरान वचून गेले. तेणी मागीर उलयतना मिडिया कडेन सांगलें की आपूण एक करून सगळ्यां कडल्यान रिव्ह्यू घेता म्हणून. अंदाजे आतां पर्यंत 35 ते 40 म्हणजे ऑलमोस्ट 40 कोटीचे लॉस जाला आसतले स्टेटीक, अशें तेजें म्हणणें आहा. पावर रिस्टोर जावना तेजे कारण सांगपा तो म्हणटा मॅनपावरीचो इश्यू आहा. कमी मॅनपावर आहा. पॉझिटिव्ह तितून आहा. तितून पावर डिपार्टमेंटाचो जे काम आतां एकदम वाडलां सायक्लोना लागून, तेका जाय तितली मॅनपावर ना. थोडी मॅनपावर तिंका भायल्या दुसरे स्टेटींतल्यान हायर करची पडटा. थोडी कामां करपाक जी आहा, खांबे उखलपाची, खांबे हें करपाची बी त्या गोंयचे जे स्टाफ आहा इलेक्ट्रीक तेंचे कडेन जायना. ते भायलेच लोक हाडून करचे पडटा. हेवूय तेणी क्लियर केलें. आनी जे लॉस लोकांक जाला तितून डिझास्टर मॅनेजमेंटांतल्यान कितें कॉम्पेन्सेशन आहा ते रोखडेंच वर्कआउट करतलो म्हणून सांगलां. टोटल नॉर्मल्सी येवपा आनी 2 दीस लागतले म्हणून तेणी एक सांगलां की कंप्लीट नॉर्मल जावपा पॉवर सप्लाय, वॉटर सप्लाय ते सगळे इश्यू आहा आनी 2 दीस वयतले. आनी एक्सटेंशन ऑफ कर्फ्यूचे तांकां विचारलें की 23 तारखेच्या रातचे म्हणजे 24 तारखे सकाळी 7 सुमार कर्फ्यू जो स्टेट लेवल कर्फ्यू तेंच्यांनी लायला तो सोंपता. जो तेजेर म्हणटा ते सॅटर्डे डिसिजन जातले तो कितें करपाक तेजेर तो डिसिजन घेवचे पयलीं डॉक्टर्स, डेप्युटी कलेक्टर्स हेंचे सगळ्यांचे रिव्ह्यू घेतले गेले वयतले म्हणून सांगलें. गोविंद गावडे आयज पणजे आशिल्ले. ते कला अकादमीन तेंच्यांनी रिपोर्टरांक कला अकादमीची सिच्युएशन सांगली. कला अकादमी फूल ओपन केल्ली रिपेरिंगा खातीर आनी अचानक पावस येयलो. खुबशें उदक भितर आतांय भरलें आनी कितें रिपेर करता, कितें प्रॉब्लेम जाला तो तेणी सांगलो. ते सांगता ते सिव्हील सप्लाय मिनिस्टर, सिव्हील सप्लायचेर एक अपडेट आसली ती तांकां विचारली. सिव्हील सप्लायचेर तेणी सांगलां तिंका तो एवरी 21st ऑफ एवरी मंथ तिंका तो कोठा उखलचो सिव्हील सप्लायचो जो फेर प्रायस शॉपांक जो माल येता. सो हो सगळो इश्यू जाल्ल्यान हो सगळो प्रॉब्लेम जाल्ल्यान स्टेट बोर्ड तेंच्यांनी ते दीस वाडून 27th ऑफ दीस मंथ उखलचो अशी डेट तेंच्यांनी चेंज करून दिल्या. तितले पर्यंत लिबर्टी दिल्या तेंकां उखलपाक. दुसरे मायकल लोबो आतां लायव्ह आसले. मायकल लोबो तेंच्यांनी ते आनी गोविंद दोगांचे एक पण हें केलेलें की दोगांनी
कर्फ्यूचे एक्सटेन्शन जावं जाय म्हटल्यार मायकल लोबो म्हणटा 7 ते 10 दिसांनी हे एक्सटेन्शन जावपाक जाय. गोविंद गावडे म्हणटा एंड ऑफ मंथ पर्यंत मे एंड पर्यंत एक्सटेन्शन जावं जाय आनी ती गजाल घेवन हेका वयतले सीएमाक मेळटले आनी सीएमाक अपडेट करतले जे सीएमा कडेन मागणी करतले की हो कर्फ्यू जो आतां चालू आहा तो आनी एक्सटेंड करचो एंड ऑफ मे पर्यंत तरी करचो म्हणून. प्रमोद आनी एकूच अपडेट दिता हेल्थ मिनिस्ट्रीचे एक आमकां आतां सर्क्युलर येयल्ले हेल्थ मिनिस्ट्री सेंटराच्यान तितून ते वॅक्सिनेशनाच्यो गजाली तेंच्यानी सांगले पॉझिटिव्ह कोण असले आणि ते पॉझिटिव्ह त्यांची टेस्ट पॉझिटिव्ह येयली तेंचे वॅक्सिनेशनाचे 3 म्हयन्या उपरांत तेंच्यांनी वॅक्सिनेशन करपाक जाय अशें तेंच्यांनी सांगलां. जे पॉझिटिव्ह जावन तेंकां प्लाझ्मा बिझ्मा ह्यो थेरपी जाल्यो ते हॉस्पिटलायज आसले तेंकां परत 3 म्हयन्या उपरांत ते डिस्चार्ज बी जाले उपरांत 3 म्हयने काउंट करपाचे. तेजे उपरांत फर्स्ट डोस तेंच्यांनी घेतला आनी मागीर पॉझिटिव्ह जाले की तेगेलो फूल कोर्स सोंपले उपरांत ते एडमीट आसले जाल्यार डिस्चार्ज जाले वा तेजे ते दीस जे जावपाक जाय ते भरले की तेजे उपरांत 3 म्हयने काउंट करपाचे दुसऱ्या वॅक्सिनेशना खातीर. आनी अदर खंयचे इश्यूज आहा जे पयलीं हॉस्पिटलायज जाल्ले वा कितें आयसीयून तेंकां एडमीट जावचे पडले अशें कितें आहा जाल्यार तेंकां तेंच्यांनी 4 to 8 वीक्स मागीर कंप्लीट बरें जालें 4 to 8 वीक्स अशें एक सर्क्युलर केंद्र सरकारा कडच्यान येयला. थँक्स अलॉट लौकीक. हांव इतल्याचेर थांबतां. एक गजाल इम्पॉर्टंट, अजून गोंयचो पॉझिटिव्हिटी रेट 30% वयर आसा आनी लक्षांत घेयात कर्फ्यू घालून 10-11 दीस जाले तरी पॉझिटिव्हिटी रेट हो 30% वयर आसा. कर्फ्यूक लागून घडयेक केसीस कमी जाल्ले दिसतात, लोक कमी भायर सरल्यात, ताका लागून टेस्टी बी ज्यो आसात त्यो सिम्टोमॅटीक मनशांचे जातात. पण जशें कर्फ्यू सोंपतकीर तो जर एक्सटेंड केलो ना जाल्यार परत ह्यो केसी वयर वतल्यो काय कितें इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन हाव वी बिहेव आनी हाव वी फॉलो कोवीड नॉर्म्स. आनी त्याच बरोबर सरकार कन्सिडरींग दीस पॉझिटिव्हिटी रेट कर्फ्यू एक्सटेंड करतलो काय ना तेंय शेनवारा कळटलें.